नव्या जुवारी पुलाचो निमणो सेगमेंट मंगळारा बसयलो. पुराय नवो जुवारी पूल मार्च 2025 मेरेन पुराय जातलो. बोरये पुला खातीर जमीन संपादनाचें काम सुरू आसा. एकदां प्रक्रिया पुराय जातकच कामांक सुरवात जातली म्हण माहिती मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांणी दिल्या. आरडीएक्स खातीर कुठ्ठाळच्यान प्रसाद नायक. Projects emphasized by the BJP government at the center with the Honorable Prime Minister's vision and Honorable Gadkari's vision to give this long delayed bridge somewhere where I remember in my young days there was a foundation stone put that the bridge would be built then. Today some people will claim that this bill was built by them only because that is what they do. They don't do themselves, but they will claim that foundation stone laid then is what is now the bridge is conceptualized. But I will have to tell them that is a sorry face cut. They will have to cut a sorry face if they say this, because the entire concept of this bridge has been designed after 2014, and that is when Honorable Prime Minister and Honorable Union Minister for Road Bridges, Mr. Gadkari, has given us this state. फाल्यां चवथ आनी चवथ हो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव आनी चवथीच्या आदल्या दिसा ह्या ऐतिहासीक खिणाचेर हांव मुद्दामून म्हणटलो की गोंयच्या इतिहासांतलो एक महत्वाच्या खिणाचेर आज आमी आसा की जुवारीचो दुसऱ्या पुलाचो मेन सेंटर सेगमेंट क्लोजरा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर ह्या ऐतिहासीक खिणाक उपलब्ध आसात. थोड्या वेळात पुजा जातली आनी सेंटर क्लोजर सेगमेंट्स वयर उचललो वतलो. हांवें ऐतिहासीक खीण इतल्याच खातीर म्हटलें, गोंय मुक्त जावन आज 60 वर्सां पुराय जाली आनी गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांत जसजशी भर जाता आमी सगळे जाण विटनेस आसा. फ्रॉम द देन चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द 1963 टू टील डेट वेगवेगळ्या पद्दतीची उदरगत आमी सगळ्यांनी पळयल्या. जुवारीचेर दुसरो पूल बांदप गेली 50 वर्सां आमकां स्वप्न दाखयत आशिल्ले. निलेशान जशें म्हटलें की आयज बांदता फावंडेशन स्टोनूय घालताले, इलेक्शन लागीं पळयलें काय फावंडेशन स्टोन घालून कंप्लीट करताले. पण आज ह्या ब्रिजाचे खरे आर्किटेक्ट जर कोण आसत जाल्यार आमचे विजनरी लीडर नितीन गडकरी अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज आमी हो ब्रिज पुराय करपाक शकतले. खरोखरूच हे अभिमानाची गजाल आसा. अशा पद्दतीचो केबल स्टेट ब्रिज हो गोंयांत आमी पुराय करता. म्हाका दिसता फाटल्या 8 वर्सांच्या कार्यकाळांत आमी अशा पद्दतीची वेरियस इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक शकले. त्या खातीर मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हाका मनाक खूब खोस भोगता की म्हज्या 3 वर्सांच्या टेन्युअरांत म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीचे आग्वाद जेली सारकिलो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आमी पुराय करपाक शकले. ह्या सुवाळ्याचेर चड न उलयता म्हणजे फाटल्या गणपतीच्या आगमनाच्या पयलीं खुबश्यो बऱ्यो गजाली आमी गोंयांत फाटल्या 8 दिसाक करपाक शकले. एके वाटेंतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी करता आसतना लोकांचे वेलफेअर हाजेरूय आमी भर दिला. 1 crores आमी डिस्बर्समेंट करता म्हणून सांगिल्लें. काल पर्यंत 123 crores जाल्ले आनी उरलेले आज अप्रॉक्सिमेटली 20 crores आज डिस्बर्समेंट जातली. सरकार कमिटेड जे सांगता ते काम आमी पुराय करता हाज्या खातीर आसा. म्हाका दिसता जुवारीचो जो आमचो केबल ब्रिज कंप्लीट जाल्या उपरांत विच इज एन 4 lane 8 lane म्हणजे विजनरी नजरेंतल्यान इन फ्युचर आमकां फुडल्या 100 वर्सां खातीर हेजो विचार करून विच इज 8 lane रोड केन्नाय वायडनींग करूंक येता. ब्रिज एकदां बांदता आसतना 8 लेनीचो वांगडाच विचार केल्लो आसा. त्या खातीर सांगलें जाल्यार तुमी पयलींच्या सरकारान मुद्दामून जर थोडे कडेन वचून जर ब्रिज पळयशात 4 व्हिलरूय सुटना. 4 व्हिलरूय सुटना. इट इज ट्रू. 2 व्हिलरा खातीरूच पूल बांदलेले आहा. खूब कडेन पळयात तुमी गांवांत कनेक्टर सांगता ते मोडून हांगा दुसरो बांद म्हणून निदान 4 व्हिलर तरी वचूनी म्हणून. 4 व्हिलर वयता जाल्यार ती एकूच गाडी वयता, दुसरी गाडी वचना. खबर आसतलें तुवें पळयलां आसतलें थोडे कडेन खंय तें. म्हणजे एकूच गाडी दुसरी गाडी थंय रावपाक जाय मागीर दुसरी गाडी वयता. दिस गव्हर्मेंट इज अंडर द विजनरी लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ऑल ओव्हर इंडिया. तुम्ही कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि हेवटेन नॉर्थ ईस्ट पासून ते गुजरात पर्यंत तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पळयात. दिस इज एन एक्चुअली विजनरी लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर. आमकां पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवपाक मेळटा.